इलेक्शनाची गरमी आसा आनी म्हादयचो जो विशय आसा हो दिसान दीस तापत आसा। हालींच 4 दीस पयलीं कर्नाटकान जी बीजेपी सरकार आसा आनी बीजेपी पार्टी आसा तेंच्यांनी आपलो मॅनिफेस्टो रिलीज केलो आनी हेच्याय पयलीं कितलीशीच तेंची भाशणां जाली, कितलीशीच तेंची स्टेटमेंटां जाली, कितलेशीच तेंचे प्रॉमिसीस जाले भितर म्हादय ही डायवर्ट करतलेच आनी कर्नाटकाच्या लोकांक इरिगेशनाक आनी पिवपाक जे उदक जाय ते म्हादयचे कर्नाटका दितले म्हूण बीजेपीन एवरी सिंगल टायम सांगलेलें आहा। आनी तेच ह्या फावटी तेंच्यांनी आपल्या मॅनिफेस्टोन घालून हे प्रूव केल्लें आसा आनी दाखोवन दिल्लें आसा, अख्ख्या जगाक दाखोवन दिल्लें आसा, गोंयकारांक दाखोवन दिल्लें आसा की ही जी बीजेपी आसा, कर्नाटकाची जी बीजेपी आसा ती म्हादय डायवर्ट करतली म्हटल्यार करतली अशी तेंच्यांनी लोकांक मॅनिफेस्टोन प्रॉमिस केल्ली आहा। कर्नाटकाचो बीजेपीचो जो मॅनिफेस्टो येयलो तेन्ना आमी सगळे जाण आमकां सगळ्यांक एक्सपेक्टेशन आसलेच की हे 100% ते घालतलेच म्हणून, पूण शॉकिंग गजाल आनी मेन म्हटल्यार एक वायट गजाल ती म्हटल्यार होच मॅनिफेस्टो प्रमोट करपाक, होच मॅनिफेस्टोची कॅम्पेन करपाक आनी हेच बीजेपीक थंय जिखोवपाक आमचे गोंयचे मिनिस्टर आमदार सगळे वयता। तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता कशे कर्नाटकाचो जो मॅनिफेस्टो आसा भितर कळसा बंडोरी प्रोजेक्ट कंप्लीट करतले म्हणून तेंच्यांनी क्लियर कट बरयल्लें आसा। ह्या मॅनिफेस्टोन ते गोंयची लायफलायन चोरपाची गजाल करता, गोंयचे अस्तित्व काबार करपाची गजाल करता, गोंयकारांचे उदक काडून कर्नाटकाच्या लोकांक दिवपाची ते गजाल करता आनी हे सगळें प्रमोट करपाक, हे सगळें मार्केट करपाक आनी हे सगळी कॅम्पेन करपाक गोंयचे सगळे पॉलिटिशियन जे बीजेपीचे आसा ते सगळे जाण कर्नाटका सध्या आसात आनी कर्नाटकात नेटान कॅम्पेन करता। प्रत्येकाक 4-4, 5-5, 6-6 कॉन्स्टिट्युएन्सी अशे दिल्ले आसात आनी प्रत्येक जाण थंय कॉर्नर मिटिंग्स, मेगा रॅलीज आनी कितें कितें घेत आसा। हेतून लीड जर कोण करता जाल्यार गोंयचो आमचो सीएम प्रमोद सावंत जो म्हादयक आवय म्हणटा, जे म्हादयचो एकूच थेंब आमी कर्नाटकाक दिवपाचें ना म्हणून गजाली करतालो, होच गोंयचो सीएम आयज कर्नाटकाचो सीएम कसो थंय वचोन म्हादय विकपाची कॅम्पेन तो करता, होच मॅनिफेस्टो तो प्रमोट करता। म्हळ्यार थंय वचोन तो लोकांक सांगता की म्हादयचे जे उदक आसा ते म्हादयचे उदक आमी तुमकां दितले, हे थंय तो नेटान सांगता, प्राउडली सांगता। तो हें सांगता की म्हादयचे उदक जे आसा ते गोंयकार इतली वर्सां पिताले, गोंयकार तेजेर जगताले, गोंयची जनावरां जावं, गोंयचे लोक जावं, गोंयची शेतां जावं सगळे तेजेर अवलंबून आसले, डिपेंड आसले। आयज तेंच उदक काडटाले आनी आमी तुमकां काडून दितले म्हणून तो सांगपाक वयता आनी तो सांगता की आमी तुमकां उदक दितले, तेका लागून तुमी बीजेपीक ह्या फावटी ह्या इलेक्शनाक वोट करपाचे। जो चीफ मिनिस्टर असेंब्लीत रावन सांगता की म्हादयक लागून आमी झगडटा, आमची झगडी चालू आसा आनी म्हादय आमी आमकांच दवरतले आनी मरे पर्यंत आमी म्हादय कर्नाटकाक दिवपाचे ना म्हणून जाल्यार ही नाटकां हो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत कसो करता। जेन्ना मॅनिफेस्टोन थंय ते बीजेपी बरयता जाल्यार तो मॅनिफेस्टो प्रमोट करपाक गोंयचो सीएम कसो वयता, ही एक गोंयच्या जनते कडेन, गोंयच्या जमनी कडेन ही एक गद्दारी आसा। म्हाका दिसना हेच्या पयलीं गोंयच्या हिस्ट्रीन येदी व्हडली गद्दारी, येदो व्हडलो बिट्रेयल हेच्या पयलीं केन्ना जाला म्हणून। हेच्या पयलीं पार्टी स्विच केला आसतले लोकांनी, एकामेकाचे दल फोडला आसतले, पार्ट्या फोडला आसतले, पूण ही जी गद्दारी आसा लायफलायन गोंयची काडून दिवपाची आनी ती व्हरोन थंय प्रमोट करपाची, तेंची कॅम्पेन करपाची आनी जी पार्टी सांगता की आमी म्हादय विकतले, म्हादय तुमची चोरतले, त्या पार्टीक वचून कॅम्पेन करप हें एक पाप आसा। हेचो आन्सर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान दिवपाक जाय। हांव सगळ्या प्रेस माध्यमां कडेन मागता की जेन्ना चीफ मिनिस्टर गोंयांत आसता तेन्ना तेज्या कडेन तुमी विचारपाचें की जेन्ना अमित शाहान सांगलें तेन्ना तेणी सांगलें ते बेश्टे आनी कितें कितें ते प्रेसाक सारको आन्सर दिवंक ना। आतां मॅनिफेस्टो जाहीर जाला आनी आजून ते कॅम्पेन थंय करता, आजून ते कर्नाटकाक आसा, जाल्यार हेचो रिप्लाय तेणी गोंयच्या जनतेक दिवपाक जाय, गोंयच्या जनतेक सांगपाक जाय। जी काँग्रेस स्वताक म्हादयचे सेवियर म्हणटा, जे म्हादयक लागून वचोन भाशणां करतात, सेव म्हादयच्या नांवान थंयसर ते फुडें वचोन थंयसर आपूण हिरो म्हणून समजता आनी हिरो म्हणून लोकांक दाखयता, आयज ते कर्नाटकान काल तेंच्यांनी आपलो मॅनिफेस्टो रिलीज केला। ह्या कर्नाटकाचो म्हादयचो जो बीजेपीचो मॅनिफेस्टो आसा
त्या मॅनिफेस्टोकून खतरनाक काँग्रेसचो मॅनिफेस्टो हांगा जाल्लो, म्हणजे थंय कॉम्पिटिशन चल्ला की म्हादय कितलो गोकळसा बंडोरा प्रोजेक्ट काँग्रेस कंप्लीट पयली करतली काय म्हादय कंप्लीट बीजेपी कंप्लीट करतली. म्हटल्यार आमी इतलें सांगपाक सोदता की ही जी गोंयांत काँग्रेस आसा नाल्यार हे जे नॅशनल पार्टीज आसा हेंची लायकी गोंयांत रूल करपाची नाल्यार गोंयांत राज्य करपाची मात सुद्दां ना. हे दोनूय नॅशनल पार्टी टोटल फेल जाल्ले आसा. गोंयचे रिसोर्सीस तेंच्यांनी भायल्या लोकांक विकलेले आसा. गोंयची म्हादय विकपाक तेंच्यांनी आतां डील केल्ली आसा. आमी लास्ट टायम मागलेले की काँग्रेसचो जो सेंटर तेंची टीम आसा, कोर टीम आसा नाजाल्यार स्टेट लेवलचो तेंचो हाय कमांड म्हणटात तो जो हाय कमांड आसा तेंच्यांनी स्टेटमेंट करपाचें की ती गोंया वांगडा आसा काय कर्नाटका वांगडा, ते स्टेटमेंट तेंचे येयल्ले ना.